सो मस्त वेळ झालेला का क्षम मागता असा प्रत्येकला लागी आम्ही इथल्या वर्ष दुखून भागवत पुराण कोंकणींतून भागवत कथा ऐकता असायची आणि श्रवण वरे करता असायची. प्रति दिवस म्हळ्यार म्हणजे एक भगवंताले एक कथा नाम रूप आणि लीला ऐकता असायची एव्हरी डे. मी प्रति दिवस ऐकताची गंतकीची आमका त्या प्रति दिवस अनेपास ऐकूया म्हणून आमका एक मन येता असता. स्वादू स्वादू पदे पदे म्हणजे आस्वादन मिळता आमका. आस्वादन आमका मनाक तृप्ती आणि संतोष आणि हृदयाक वरे एक तृप्ती दिता. कित्याक म्हळ्यार आम्ही एक खत ऐकता आशिल्ले श्रील प्रभुपाद सांगताची कसले म्हळ्यार भागवत कथा एक डायनॅमिक म्हणून. डायनॅमिक म्हळ्यार इट इज अ नॉट ए मुंडेन म्हळ्यार भौतिक जाल्यार तसले एक स्तराक ना ते एक क्रियात्मक जावन आसा. ताजे निमित्त आमकां हे मनशाक मन आत्माक हे संतोष दिता. कित्याक म्हळ्यार आमगेले भौतिक देह स्टॅटिक म्हणून सांगता प्रभुपाद. स्टॅटिक म्हळ्यार हे केदार नश्वर जाता आशिल्ले तांतू आशिल्ले आत्म डायनामिक म्हणून सांगिल्ले प्रभुपादान. हेच भागवत एकाच स्कंदाचे एकाच अध्यायान सांगिल्ले आसा हे विवरण दिवन. खंयचे श्लोका वयरी म्हळ्यार व्यातून वितृप्याम्य उत्तम श्लोके विक्रमे यच्छृण्वन् रसाम ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे म्हळेलें आसा. याम तू न वितृप्याम्य म्हळ्यार हे सूत गोस्वामी लागी हांगा नैमिशारण्य बशिल्ले साधू ऋषीस पुरा निमगिताच की आमकां टायर्डनेस जायना, थक्कनाची जावं आमकां निशक्ती जायना. कित्याक म्हळ्यार उत्तम श्लोकम विक्रमे खंयचे तुमगेले काना तुमगेले तोंडा दुखून आमगेले कानांत ऐकता म्हळ्यार उत्तम जाल्ले श्लोक. हे भौतिक अंतू आतां प्रभुपादान सांगिल्लें म्हणून हेच श्लोकांतू स्टॅटिक म्हळेलें आसा. भौतिक विशय खंयचे आसलेले स्टॅटिक. कसं म्हळ्यार एक उदाहरण रितीन सांगचें म्हळ्यार आमी एक पेपर न्यूज पेपर वाजिताना आमकां त्या एक घंट्याक वाजूचे जाता सादारणशी. तेंचे ते सकाळी येयल्लो न्यूज पेपर सांजवाळ वाजवी म्हळ्यार आमकां ताका इंट्रस्ट आसता ना इंट्रस्ट आसा. तेंची एक म्हयन्या पुढे जावं एक वर्स फुडलें तेंच न्यूज पेपर वाजवा म्हळ्यार आमकां इंट्रस्ट येता ना. तेच भागवत पुराण भागवत कथा आमकां कितकी वर्स दुखून आमी आयकता आसाची. तेमे ಕೆಲವು भगवंताले नित्य जाल्ले तसले लीला गुण रूप आणि तागेले लीला आमी आयकता आसताची. जाल्यार आमकां अनेपास आस्वादन करता म्हणून स्वादू स्वादू पदे पदे केदना आयकूका म्हणून दिसता. लायक आतां चलता आसा झुलन यात्रा भगवंत कृष्णाले राधाले. तदनंतर येता बलराम जयंती. तदनंतर येता कृष्ण जन्माष्टमी आमकां प्रत्येकल्याक गोत आसा जल्मा कशी कृष्ण आयलो म्हणून. बट अगेन जन्माष्टमीक आमी तेच कथा अनेपास रिपीट केल्यारीची अनेपास आयकुया म्हणून दिसता. कित्याक म्हळ्यार इट इज एन उत्तम श्लोक. म्हळ्यार हे कोण पोएट्री बरयला की ते उत्तम श्लोक जावन घेवन कितले हायेस्ट इम्पॉर्टन्स दिला कृष्णा कितेरी म्हणून हांगा प्रभुपाद सांगता आसा. दॅट्स वाय खंयचेच आमगेले आध्यात्मिक भागवतम आसच्या परो जावं रूप गोस्वामीन बरयले तसले भक्ति-रसामृत-सिंधू आसच्या परो आनी खंयचे एक कृष्णाल वयर बरयले आशिल्ले पुराण आसच्या परो खंयचेची आमगेले इट्स अ डायनामिक म्हणून श्रील प्रभुपाद सांगता. हे आमकां भगवंता लोटू आमकां रिलेशन संबंध दिता. कशी म्हळ्यार आमी भगवंताले खत ऐकून घेवन शृण्वतां सुखतां कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन हृदयंतोस्ति अभद्राणि विदुनोति श्रुत्सतां म्हणिल्लें आसा. कित्याक म्हळ्यार आमगेले हृदया भितर आशिल्ले अभद्र कसले म्हळ्यार हे एन्जॉयमेंट मटेरियल प्रोपेन्सिटी आसा
हे पुरा आमगेल मेंटेरियल प्रोपेन्सिटी आमगेल हृदय आदुकोन काण घेवन भगवंताली एक कीर्तन ऐकू तशी नाम रूप आणि गुण ऐकू तशी आमका केदना केदना येव तशी ऐकू तशी कृष्ण आमका मुखार सून दिता. तद्निमित्त आज एस्पेशली आज रूप गोस्वामीले तिरुभाव दिवस त्यांनी डिसअपियरन्स झालेला दिवस त्यांनी बरेल तसले भक्तिरसामृत सिंधू आणि हज्जो एरी तात्पर्य बरेले I mean पर्पट बरेल तसले श्रील प्रभुपादान नेक्टर ऑफ डिवोशन बरेल तसले तांगेलागी मागून घेऊन तशीच गुरुवर्याला मागून आणि हंग सर्वलेले पुरा मालगडे वरिष्ठ वैष्णवालागी आणि पुरा वैष्णवाला पुरा मागून घेऊन आईचे भक्तिरसामृत सिंधूचे 24th श्लोक हंगतो श्रील प्रभुपाद सॉरी 24th चॅप्टर भक्तिरसामृत सिंधू अंतू श्रील प्रभुपादन कसे ताजेवेर पर्पट बरयला म्हणून आम्ही ऐकूच्या पडलो. येदोवरती आम्ही 64 क्वालिटीज ऑफ कृष्णाले आम्ही पळयला सर. तदनंतर फुडले हजी फुडली क्लास अंतू आम्ही 4 आणि धीरोदत्ता धीरो ललिता धीर प्रसन्नता आणि धीरो दत्त म्हणून सांगेल तसले 4 भगवंताले गुण लक्षण आम्ही पळयला सर. आईच्यंतू सांगताच की भगवंताले 8 गुण लक्षण हंतू श्रील रूप गोस्वामी विवरण दिताची ताजवेरी श्रील प्रभुपादान तेची इंग्लिश ट्रान्सलेशन केलेलं असं. आमका गोत्तेशिल प्रकार या भक्तिरसामृत सिंधू 4 ओशन अंत असं. ईस्टर्न ओशन, सदर्न ओशन आणि वेस्टर्न ओशन आणि नॉर्थर्न ओशन. सदर्न ओशन अंतू संबंध सामान्य भगवत भक्तिरसा तंतू आणि 5 नमुन्याचे लक्षण गुण लक्षण श्रील रूप गोस्वामीने सांगितलं असं. तंतू अम्यासाची वैभव मळगेलेले तसले लक्षण अंत असं पार्ट अंत असाची तंतू तेवे 20 to 34 चॅप्टर्स प्रभुपादान सांगितलं तसले चॅप्टर अंतू तंतू अम्यात 24th श्लोकांत 24th चॅप्टर अंत असाची तंतू श्रील रूप गोस्वामी सांगताच की श्लोक येतास अशी येतास की शोभ विलास माधुर्य मांगल्य स्थैर्य तेजसी ललितौदार्य इति एते सत्वं भेदसतु पौरुष. ह्या श्लोकावैरी श्रील प्रभुपादान 24th अध्यायारी विवरण दिलेलं असं. शोभ विलास माधुर्य मांगल्य स्थैर्य तेजसी ललितौदार्य इति एते सत्वं भेदसु न पौरुष. अंत कसं येत मला शोभा म्हळ्यारी सांगितलं असं श्रील प्रभुपादान उदाहरण अंतू ट्रान्सलेशन केलेलं असं डेकोरेटेड. आता ऑलरेडी राधाकृष्ण प्रभून सांगितलं असं डेकोरेटेड म्हणून सांगितलं बुक अंत असं. बट ऍक्च्युअली त्या ट्रान्सलेशन अंतू कस असं म्हणून सांगल्यारी हजे विंगड एक जस्ट इंग्लिश विंगड मीनिंग असं. Excellent qualities of the heart is embodiment of auspiciousness are glorified as 8 glory, playfulness, sweetness, steadiness, strength and beauty and generosity म्हणून सांगितलं असं. तेज प्रभुपादान ग्लोरी म्हणलेला शोभा म्हणलेला का ग्लोरी म्हणलेला का डेकोरेटेड म्हणून श्रील प्रभुपादान व्याख्यान दिलेलं असं. तशींची एन्जॉयिंग अक्का विलास हक्का एन्जॉयिंग म्हणून श्रील प्रभुपादान दिलेलं असं. तशी माधुर्य आणि मांगल्य म्हणलेला का ट्रान्सलेशन अंतू ऍक्च्युअली स्वीटनेस म्हणून असं. बट प्रभुपादान ताका प्लीजिंग अँड डिपेंडेबल म्हणून मांगल्याक डिपेंडेबल म्हणून सांगितलं असं. आणि स्थैर्याक स्टडीनेस आणि तेज म्हळ्यार प्रिडॉमिनेटिंग म्हणून सांगितलं असं. आणि ललिता म्हणलेला का मेटिक्युलस ड्रेसर आणि औदार्यम म्हणलेला का
मॅग्नानमस पर्सनॅलिटी म्हणून श्रील प्रभुपादान सांगितलं असं. सो आम्ही फर्स्ट क्वालिटी गुणलक्षण पळोवया अंतू तांतू डेकोरेटेड म्हळ्यार शोभा. आता शोभा म्हणून सांगल्यार कोणाले एक आम्ही अर्थ कोण घेवचे कसं म्हळ्यार चडाव जावन सामान्य भाशारी कोणी एकल्यान चंद जावन ड्रेस केल्यारी जावं बायल मनशान श्रृंगार कोण घेवन भांगारांनी घालून घेतलं म्हळ्यार तुम्ही भारी चंद दिसताची म्हणून एक सामान्य भाशार म्हणताची तेची एक काव्य रूपार सांगचे म्हणून जाल्यार शोभायमान जावन आसची म्हण सांगता शोभायमान दिसता आसतू म्हणताची. बट हे कृष्णाले हे गुण म्हणून पळयल्यार प्रभुपाद हांगा सांगताच की इज डिफरंट फ्रॉम दिस. एक्चुअली आमगेले बाह्य म्हळ्यार एक्सटर्नल गुणा पशी भगवंताले इंटरनल कितले 7 गुण हांगा श्रील रूप गोस्वामी विवरण दिता आसची. एक very merciful towards the unfortunate सांगता आसची. सेकंड very powerful and his third one is superior and fourth one is chivalry and fifth one is expert and sixth is truthful and seventh one is enthusiastic म्हणून सांगताची श्रील रूप गोस्वामी विवरण दिताची शोभाक. हे लक्षण गुणलक्षण कृष्णाले केदना तो वृंदावनांतू गोवर्धन पर्वत उबारतकी हे लक्षण कृष्णाल हांगा दिसचिल आसा म्हणून सांगिल आसा. अंतू व्हेरी मर्सीफुल टवर्ड्स द अनफॉर्च्युनेट म्हळ्यार कसं नाही म्हणून पळय प्रत्येक गुण आम्ही एक साधारणशे एक अंतू पळयल्यार ट्रुथफुल म्हळ्यार सत्य म्हणचे ताण सांगेल करेक्ट कृष्णान तागेल बापसूक हे गोवर्धन आमगेल गायक आणि प्रत्येक आमकां दिवचे फ्रुट्स आणि व्हेजिटेबल पुरो गोवर्धनान दिवचे. इंद्रान ताण तागेल ड्युटी आमकां पावस सोडचे बट दिवचे हे गोवर्धनान. ही इज नन अदर देन गोवर्धन हिमसेल्फ इज नन अदर देन लॉर्ड श्री कृष्ण. बट व्हेरी पॉवरफुल ऑल्सो तो कृष्ण इतलो पॉवरफुल म्हळ्यार हम सर्वस्य प्रभू सुपिरियर टू इंद्र देवतास. बट स्टील ही वॉज very merciful towards the unfortunate. ताका या केदना गोवर्धनाक पूज करका म्हणून सांगताना इंद्राक कोप येत की इंद्र पूज करना म्हणून सांगताना इंद्र कसं म्हणता समर्थक पावसाक सांगता वचून घेवन व्रज अंत वचून घेवन पावस घाली आणि सगळे व्रज बुड्डून सोडये म्हणून सांगता. तेदन कृष्णाक कोप येत की कोप येवन घेवन कसं लेखता कृष्ण या इंद्रलोक देवता लोकांतू इंद्राक वरे काण सोड्या म्हणून एक पटी मना लेख श्रील रूप गोस्वामी बरयताचे. बट सडनली तांणी कृष्ण तागेल मन चेंज करता तागेले बदल कोण घेवन मन कसं करता आसा तागेले व्हेरी मर्सीफुल तागेले एक भक्ताल वेरी आणि व्हेरी अनफॉर्च्युनेट मर्सीफुल टवर्ड्स अनफॉर्च्युनेट म्हळ्यार कोण प्रत्येक हांगा आशिल्ले भगवंताले भक्तची. अनफॉर्च्युनेट म्हळ्यार कोण आनी साधारणशी हांगा सांगताच की एक गाय आणि प्राणी पक्षी पुरो आशिल्ली तांकां वर एक आश्चर्य दिवका ना म्हणून कृष्ण कसं करता म्हळ्यार ते तक्क मारची पशी इंद्रलोक देवता लोक नाश करची पशी बेटर हांका प्रोटेक्शन दिवची चांग म्हणून कृष्ण करता कसं करता तागेले सान बोट्टारी तेवे तागेले नांगटा वेरी म्हणून सांगताची नांगटा वेरी ते सगळे गोवर्धन 7 दिवसाक ताणी उबारून दवरलेले आसा. तेदना ह्या पुरा कृष्णाले क्वालिटी तंतू शोभा म्हळ्यार कसं मर्सीफुल टवर्ड्स द अनफॉर्च्युनेट and very powerful तेदना कृष्ण and superior to the all the demigods. He is the supreme personality of God. chivalrous शूर जावन घेनास ताण डिसिशन इतलें सान आसून जाल्यारीची ताणें कितलें डिसिशन बापसूक कन्विन्स केल्लें आनी ते गोवर्धन उबारले आनी ट्रुथफुल ताणें सांगिल्लें कृष्णान सांगिल्लें सत्य आनी इंथुजियास्टीक म्हळ्यार उत्साह तागेले भक्ता लोट तागेले एक
वात्सल्य भाव दो, माधुर्य भाव दो, कंचे साक्य भाव अस त्यात लविंग एक्सचेंज करचे असता का भजताम प्रीती पूर्वक वाण तगेलोटू प्रीतीन पूर्वकान तक भजन करता की तांका तगेलोटू एक्सचेंज लविंगली एक्सचेंज करका आशिल तगेले एन्जॉय करका आशिले त्या ताजी कितेर कृष्णान कसं करचे ह्या सगळ्याची गोवर्धन पर्वत उभारण्यानो दवरताना तगेले पूरा भक्ता लोट तगेले लविंग एक्सचेंज ऑफ his love I mean what you can say a loving exchange with him with the devotees is happening, so he was enjoying तदना तो प्रत्येक भक्ताले प्रत्येक गोप आणि गोपी लोटतो तो गेले लविंग एक्सचेंज असून तो he was enjoying rather than he was तगेले एक उदास जावन नाशी व तो खुशीर असता तद्निमित्त ह्या टायमार तो प्लेफुल जावन घेवन असता तदना कृष्ण हंगा नेक्स्ट कृष्णाल गुण येवचे विलास विलास म्हळ्यार he was enjoying with the all gopas and gopis in the व्रज व्रज ಅಂತ त्यांना आता गोवर्धन हिल उभारलेलं त्यांना तर खुशेन असताना त्या इतले लविंग एक्सचेंज अस की तगेले even when he was fighting with the Chanura and Mustika, he was enjoying. खाली गोवर्धन हिल मात्र नाही भगवंत केदाना तगेले राक्षस मार्च असत की तेदन वरे तो खुशेन असत प्लीजिंग ही वॉज एन्जॉयिंग दॅट मुमेंट ऑल्सो. सो एक पटी कसं जाता म्हळ्यार श्रील प्रभुपादाले तांगेले शिष्य प्रभुपाद तांणी भागवतम आणि बरयताना तांगेले शिष्याक केलो पटी दिवचे हे काणे वयरी तुम्ही एक पेंट कराची पिक्चर ड्रॉ कराची म्हणून सांगताची तेदना ड्रॉ करताना एक पटी ड्रॉ केलेले पिक्चर कसं असतं म्हळ्यार उदास जालेले मुख तोंड मुखारविंद कृष्णाले सेन जालेले तसले मरोस जालेले तसले तगेले एक फेस तगेले श्रील प्रभुपादाले शिष्यान ड्रॉ केले तेदना श्रील प्रभुपाद सांगताच की केदनाची कृष्ण प्लेफुल मोडार असता तो एन्जॉयिंग मोडार असता तो अंतु विलास मोडार असता शिवाय तगेले केदना दुःख आलोचन करतसले तगेले फेस असना आम्ही केदना पळयनी कृष्णाले ना म्हणून सांगता हेंची श्रील रूप गोस्वामी एन्जॉयिंग मूड अंतु अज्वेरी तांणी सांगता की केदना कंसान अक्रूर हांगा पेटोवन वृंदावनाक पेटोवन घेवन कृष्ण आणि बलरामाक मथुरा येवचे सांगताची केदना केशी डमानाक मारली नंतर तो अनसक्सेसफुल जाता ताका कळतास की आणि कृष्ण आणि बलरामाक डायरेक्ट मथुरा आपोवन घेवन हाण घेवन आयदर कोयलपीडा दुखून मातशे हस्ते दुखून ना म्हणून जाल्यार चाणुरा आणि मुष्टिकाले आता दुखून व्रेस्लिंग कोन घेवन तांकां मारका म्हणून घेवन तो अक्रूराक पेटयता तेदना फस्ट कोयलपीडा मारता कृष्ण तदनंतर येवन घेवन त्या सॅक्रिफायसिंग एरिना म्हळ्यार ते याग म्हणून घेवन त्या नेवनारी ताणें कृष्णाक आनी बलरामाक आपोवचेस कृष्ण आणि बलरामा आपयताना कृष्ण आणि बलराम फर्स्ट कृष्णान कोयलपीडा मारलेल्या नंतर सगळे तगेले टस्क त्या हस्तेचे दांतू समेत घेवन तो एंटर जाता असताना त्या मुष्टिका आणि चाणुराक तांकां दिसता की हक्क मारलेले हस्तेक वरे मारलेले हो इतलो स्ट्रॉंग आस आम्ही कोण कंस सांगता आसा आमगे तागेल ओटू मल्ल युद्ध करी म्हणून घेवन त्या मल्ल युद्धांत आम्ही जीत जावच्या पुर्व म्हणून घेवन तांकां डाऊट लागता दलतिकेची कंसान सांगेल कसं ताका ते यागांत तुम्ही तागेल ओट कृष्णाले आनी बलरामाले ओटू युद्ध करका युद्ध म्हळ्यार मल्ल युद्ध करका म्हण कुस्ती हे करका तांदूत हारून घेवन तांकां मारका म्हणून घेवन सांगताचे तेंची चाणूर आणि मुष्टिका ता येवन घेवन कृष्णाक सांगता आसतना वरे
तो कुशेन कृष्ण तांक फर्स्ट सांगत की आम्ही वी आर वनवासी बट आम्ही हे तुमगेले ज्युरिस्डिक्शन कंसाल ज्युरिस्डिक्शनाचे आम्ही यानाचे बट स्टील हांव तुगेले ಒಟ್ಟು युद्ध करू रेडी आसा मल्ल युद्ध करू रेडी आसा म्हणून चाणूर आणि मुष्टिकाक कृष्ण आणि बलराम एग्री करताची कृष्णाला ಒಟ್ಟು चाणूर आणि मुष्टिकाल ಒಟ್ಟು बलराम युद्ध करताना दलतिकेची कृष्णाले तोंड कशी असता म्हळ्यार इतले ही वॉज totally enjoying that one. So श्रीला रूप गोस्वामी सांगताची हांग तद निमित्त कृष्ण युद्ध करो असो तो तगल भक्ताल उठो असो he was enjoying तद निमित्त श्रील प्रभुपादान तांगेल शिष्याक हे पिक्चर केलेलं असं तांणी सांगताच की श्रील प्रभुपाद हे पिक्चर वेस्ट करू जायना आम्ही तद निमित्त कसाल्याक यूज करीत म्हळ्यार कृष्णान एक नाटक केलेलं असं खंयचे नाटक म्हाका मात्याक दुखेस कपलाक दुखेस म्हाका केदाना मिगेले भक्ताले पायाचे धूळी मेळलेले मेळ घेवन ते मागेल ಮತ್ತೆ ಸರೈಲಾರಿ मागेल कपला दुखी उण जाता म्हळ्यार ते हक्का ते शिलप्रभुपादाले शिष्यान केलेले चित्र ते तक यूज केले अंत अर्थ करेत शिलप्रभुपादाले रिची ह्या लीलेंत आम्ही अर्थ कोण घेवेत तांगेले शिष्याकदले रिची कशी तांणी आध्यात्मिक अंतू मुखारसून येवचेक तशी करका म्हणून येनो आचार्याले आमगेले गुण वरे अंतू अर्थ कोण घेवेत नेक्स्ट अनेक येता प्लीजिंग म्हळ्यार माधुर्य आता सांगिल प्रकार कृष्णाले मुखारविंद इतले चंद की केदाना पळयले तो हसता म्हळ्यार मुखारविंद या श्लोक भागवता म्हणतात केदारनाथ ध्रुव महाराजान तगेले बापसूले उत्थान पादाले आणि पायार बसच्या पळयताना सुरुती आणि सुनीती तगेल दोगदण बायल सुनीतीले सुरुचीन सांगत की तक तगेल पायार बसच्या दिनती तगेल स्टेप मदर असता ती कसं करता म्हळ्यार तू मिगेले पोट्टा दुखून जन्म आयल्या मात्र तुवें उत्थान पादाले पायार बसया तुका अधिकार असता तद निमित्त तू कसं करता कृष्णाले विष्णूले ध्यान कोण घेवन तुवें तपस्वी कोण घेवन अनेपास जन्मा मिगेल पोट्टा येवका म्हणून सांगताना ध्रुव महाराज कोपान वचून सुनीतील तगेल आवसले वचून सांगता सुनीती सांगता वय हांव तगेले बायल जावन अशें पुरो बट म्हाका तितले सुरुचील म्हणके तितले अधिकार ना तीन सांगिल्ले करेक्ट तुगेल प्रॉब्लेम सॉल्व कोण म्हळ्यार कृष्णची तू वच घेवन यमुना तीरांत मधुवनांत वचून घेवन तू तपस्वी करी म्हण सांगता ते नारद मुनी कोण घेवन नारद मुनी येवन घेवन ध्रुव महाराजाक सांगता तू मुखारसून वचन जात सानु मस्त पुरो सांगू पळयता दलतिकी ध्रुव महाराज ऐकना दलतिकी तदनंतर ऐकना नंतर ध्रुव महाराजाक नारद मुनी सांगता की कृष्णाल खंयची रूपा वैरी तुवें ध्यान करेत म्हणून प्रसन्नादिमुखम शाश्वत प्रसन्ना वदने क्षणम सुनाशम सुब्रवम चारु कपोलम सुरसुंदरम सांगितलं कपोलम सुरसुंदर कृष्ण प्रसन्नादिमुखम शाश्वत तगेल मूक केदना तेंगेल तोंड केदनाची प्रसन्न जावन घेन आशिल्लें तगेले तोंड आणि प्रसन्न वदने ईक्षण म्हळ्यार दोळो हज्जे म्हणके लोटस फ्लवरा म्हणके ईक्षणम प्रसन्नादि थँक्यू प्रभू सो प्रसन्नादि मुखम शाश्वत प्रसन्न वदने क्षणम प्रसन्न सुनाशम सुब्रुवम चारु सुनाशम म्हळ्यार तगेल नाक इतले शार्प की इतले चंद नाक इतले शार्प की सुब्रुवम चारु सुब्रुवम म्हळ्यार तगेले हुब्ब चारू म्हळ्यार भारी चंद म्हणून नारद मुनी विवरण दिता आसता आणि कपोलम सुरसुंदरम कपोल म्हळ्यार आमगेले म्हणटा कपल म्हणटाचे कपलाचे म्हणटाचे नव फोरहेड निड्डल म्हणटाचे सुरसुंदरम असले भगवंताल वैरी ध्यान करी म्हणून सांगता कोण नारद मुनी सो
आम्ही इतले सुंदर जाले भगवंत, that is a one characteristic is very sweet. Is very sweet and desirable. His personality is called as a pleasing. Such a personality is called as a pleasing. So yeah, itle madhuryadalele ಕೃಷ್ಣಾಲೆ ಮಳರಿ ಮಾಧುರ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾಲೆ ये रूप दलेरीची तो कोणाक अट्रॅक्ट जावन आसा म्हूण येनो रूप गोस्वामी सांगता आसाची हांगा एक दिवस कृष्ण यमुना तीरावेरी कदंबाचे रुक्का मुळांतू कदंबा रुक्का मुळांतू तो कसं करता म्हळ्यार कदंबा फ्लवर मिंचून घेवन ताचे एक गार्लँड म्हळ्यार माळ करून घेवन आसा तागेले मनांत कोण आसा ते गार्लँड दिवचे श्रीमती राधाराणी तागेले प्लेजर पोटेन्सी कोण श्रीमती राधाराणी ते कदंबा फ्लवर तो गार्लँड करता आसा कृष्ण श्रील रूप गोस्वामी हांगा सांगताच की राधाराणी कितें he is dependable, he is depending on the श्रीमती राधाराणी for his pleasure. आम्ही मस्तपटी आम्ही आश्रय घेताची विंगड जनावेरी आमगेले जीवनांतू आम्ही परिवारा वयर दवो आनी दवो आमगेले हाजे खंयचे लोकल family or our society हाजे आम्ही आश्रय घेताची but we should take a आश्रय on a such a person who is infallible. कित्याक म्हळ्यार आम्ही कोणालेच एक आश्रय घेतल्यार कोणालेच आश्रय घेतले म्हळ्यार हे भौतिक जगतांतू दॅट इज फॉलेबल च्युत म्हळ्यार तांणी कितलेच आमकां खुश दिवचे पळयल्यार एक ताका सर्टेन एक लिमिटेशन आसता बट कृष्णाल वयर आश्रय घेतले म्हणून जाल्यार इट इज अ अच्युत ही इज एन इनफॅलेबल तागेले खुशी तागेले आमगेले तागेले आश्रय घेतल्यार आमकां मेळटा तसले खुशी इनमेजरेबल म्हणून न्हू श्रील रूप गोस्वामी सांगता आसाची कित्याक म्हळ्यार एक पटी कसं जाता म्हळ्यार श्रील आमगेले प्रभुपाद तांगेले अनेपास शिष्याल ಒಟ್ಟು वता आसतना शिष्य सांगताच की प्रभुपाद आम्ही पुरा तुगेल शिष्य तुगेल वयर डिपेंड जावन घेवन आसाची तुगेल वयरी आश्रय घेवन आसाची म्हणून सांगताची तेन्ना हे मस्त एक इम्पॉर्टंट पॉइंट श्रील प्रभुपादान सांगिल्लो आसा कित्याक म्हळ्यार आचार्यान मात्र हे सांगतशी एक आचार्याल मनोभाव आसा आचार्यान मात्र सांगची तशी जाता आचार्यान कसं सांगताची म्हळ्यार हांगा श्रील प्रभुपाद तुम्ही डिपेंड जावका खाली कृष्णा वयरी डिपेंडेबल ओनली ऑन कृष्णा म्हणून सांगताची कित्याक म्हळ्यार श्रील प्रभुपाद एक आचार्य तांणी आचार्य म्हळ्यार कसं म्हळ्यार आचरण करताली तांणी कोणाल वयर डिपेंड जावन आसाची कृष्णा वयर सो तांगेले शिष्य वरे कोणाल वयर डिपेंड जावका म्हणून आचार्याल एक मनोभावना तांगेले भावना कृष्णाल वयर सो हे श्रील प्रभुपादाले एक डिपेंडेबिलिटी ऑन कृष्णा म्हणून अर्थ करून घेवप गुण कित्याक म्हळ्यार कृष्णाले गुण वरे हे ಕೆಲವು ಮಟ್ಟಕ आमगेले मनशाल वयर आसता बट आचार्यालांतू हे मस्त आसता आमी चढाव जावन डिपेंडेबिलिटी आमगेले फॅमिली वयर जावं सोसायटी वयर आसता चढाव जावन हू आर फॅलेबल म्हळ्यार च्युत जावन आसता बट अच्युता वयर केदना हू इज इनफॅलेबल तागेर वयर आमी डिपेंडेबिलिटी जाल्यार आमकां केदनाची आमकां आध्यात्मिक उन्नती तागेले वचपाक साध्य आसता त्या गुण आमगेले दाखोवप म्हणून श्रील प्रभुपादाले एक लीला अंदकून आमकां अर्थ करून घेवप तशींची अनेक पटी तशीची श्रील प्रभुपादान तांगेले शिष्यालेक निमगेता की कोण एक स्ट्रॉंग म्हळ्यार शक्तिशाली म्हणून श्रील प्रभुपाद तांगेले शिष्याक भागवतम क्लास जाले नंतर सांगताची इट वॉज समवेअर कृष्ण बलराम टेंपल ಅಂತ असताना तेदना मस्त जन विंगड उत्तर दिताची कृष्ण ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी गॉडेड ही इज द या म्हण सांगताची कडे ಕೆಲವು जन सांगताची बलराम म्हण सांगताची
त्यांना मस्त आन्सर येताना प्रभुपाद सांगतात की बलराम या आदि गुरु, we have to depend on him, and he is the most powerful. But Balram कोणाल वैरी हे तगेले आश्रयस खाली श्री कृष्णाल वैरी ते कृष्णाल केदना पळेलेरी बुज्जा वैरी बलरामाले हात असता तगेले दीपार्चिरेव अंतो भक्ती अंतो कंचे ब्रह्म संहिता अंतो एक श्लोक येता दीपार्चिरेव देशांतर अभ्युपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्म यस्याद्रगेव हिच विष्णु तया विभाति गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि. कितलीची भगवंताले कृष्णाले एक एक्सपान्शन अशा पोरो, बलराम अशा पोरो, महाविष्णू अशा पोरो आणि मस्त नमने एक्सपान्शन अशा पोरो. कशी एक दिव्य आदुकून अनेक दीप वरे आम्ही एक कॅन्डल आदुकून अनेक कॅन्डल वरे जळेल्या रिची तितलेच कॅन्डल पॉवरफुल लाईट असल्या रिची. बट ओरिजिनल कॅन्डल इज ओरिजिनल कॅन्डल. त्या कॅन्डल आदुकून विंगड कॅन्डल आयला शिवे दवकून त्या विंगड कॅन्डल आदुकून हे प्रथमदलेले कॅन्डल जळेल नाही म्हणून ब्रह्मसंहितान सांगेल असं. तद्निमित्त कृष्णाची वैरी आम्ही डिपेंड जावन आसका. ह्या डिपेंड जावन आशिल्ले कृष्णा वैरी म्हळ्यार श्रील प्रभुपाद श्रील रूप गोस्वामी अनेक सांगताची एक उदाहरण दिवन येवन इंद्राल विषय जावन येवन सांगताची. इंद्राल विषय इंद्र केदनाची तगेले व्याकुल जाल्यारी तगेले इंद्र पदवी कसं एक प्रॉब्लेम आयले देवता लोक प्रॉब्लेम आयले देवता केदना कृष्णालेगीची सहायता त्यांनी मागचे. तद्निमित्त सांगताची एतेच्या कलाम पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके मृडयंती युगे युगे. केदना इंद्राक तक्क भय दिसत तगेले पोजिशन देवते तगेले ನಂಗೆಲೆ पोजिशन तंक मारेत्की तेदना तन्नी कोणक शरण दवचे कृष्णाल वेरी. That's what called as Mangalya. So at any circumstances we have to depend only on the Krishna, that is the Mangalya म्हणून श्रील रूप गोस्वामी सांगताचे. सो ह्या मात्र नी देवेंद्र मात्र नी आणि तंतु श्रील रूप गोस्वामी सांगताच की असुर दलेरीची कृष्णालवर इतले तांनी डिपेंड आसा की तांक इतले तांका एक मनोभावन आसा की कृष्ण अननेसेसरली येवन तांका मारना, तांक येवन मारना म्हणून तितले डिपेंड तांका श्युरिटी आसा की तांनी निदतान वरे तांगेल घराचे बागेल वरे बंद करना निदताची म्हणून श्रील रूप गोस्वामी हांगा विवरण दिता. That much dependability on Krishna even the asuras were having. So इतले डिपेंडेबिलिटी कृष्णा वैरास म्हणले he is having a steadiness or स्थैर्य. सो हे आमका पळोवचे मेळता केदना कृष्ण बाणासुराले वध करताना. बाणासुराले वध करताना हे कसं जाता म्हळ्यार हांगा श्री रूप गोस्वामी आणि श्री प्रभुपाद बरयताच की हांगा बाणासुर कोण शिवाले एक तो भक्त, शिवाल भक्त जावन आसता. शिवाल भक्त तो केदनाच तक 1000 तक हात असतकी केदन शिवन तांडवन नृत्य करतकी केदना बाणासुर तगेले 1000 हत्तान वरे मृदंग वाजिता असतकी कोणाक शिवाक खुश करूक. तन्निमित्त तो इतलो भक्त शिवाल भक्त ताक एक प्रेस्टेज म्हळ्यार एक प्रतिष्ठा असता की हांव शिवाल भक्त म्हणून. बट बाणासुर कोण प्रल्हाद महाराजाला नातू आणि बली महाराजाला पूत. सो बली महाराजाक आणि प्रल्हाद महाराजाक नारायण कृष्णान वर दिलेले तुमगेले संतानक हांव केदना मारना म्हणून प्रल्हाद महाराजाक सांगेलस. तन्निमित्त बली महाराजा वरे मारलेल ना वामन देवान.
but he has sent him to the Sutala Lok. But hanga Banasura itl tagele prestige pride astki हाव मगेले 1000 हात अस हाव इतलं एकदम प्राईड असता का त्यादन कसं जातस म्हळ्यार तगेले धुव उषा कृष्णाले ग्रँडसन पुत्ताले पुत्ताक अनिरुद्धाक ती लायकोनासून अनिरुद्धाक घेऊन वता असत त्यादन कृष्ण करता येद्दोवर तगेले बाणासुराक ताणे उपद्रव दिलेला ना बाणासुरा कृष्णाक उपद्रव दिलेला ना बट हे उपद्रव दिलेलं त्यांना कृष्ण कसं करता म्हळ्यार बाणासुराला वचून घेऊन सांगता अनिरुद्धाक सोडी म्हणून अनिरुद्धाक आणि उषाक सोडी म्हणून सांगतात त्यांना बाणासुर कसं करता म्हळ्यार युद्धाक बसता कृष्णालोट दलतिकेची कृष्णाले ताण वचन दिलेलं स्थैर्य स्टडीनेस तगेले अंग पळवेत कित्या म्हळ्यार हांगा ताका मारनशी तगेले प्राईड आणि प्रेस्टीज कसं आस पळय कृष्णान ते काडलेले आसता तगेले 1000 हँड्स आस पळय ते पुरा तगेले कृष्णाले आयुधान आणि एस्पेशली चक्रान ताणे काडलेले आस 1000 hands but he is left with only 4 hands because he is a devotee of Lord Shiva तद्निमित्त अंतु अर्थ कोण घेवत कितलेच तुम्ही भू देवता लागी दुकुनूची आमका भून मेळ्ळ्यारीची इट हॅज कम फ्रॉम द सुप्रीम लॉर्ड मय्येव विहितान हितान भगवद्गीतांत कृष्णान सांगला खंयचेच आमी देवताक मागून घेवन आमकां कसले एक आमगेले भौतिक इच्छे कितेरी आमी एक आशे कितेरी एक आमगेले प्रेस्टेज की इगो की ते वाडोवचे कितेरी आमी वर मागल्यार इट हॅज कम फ्रॉम द demigods but it has come from the supreme lord but that pride has been कृष्ण कसं करता म्हळ्यार तसले हे प्राईड प्रेस्टीज आस पळय कृष्णाल कोण भक्त आसा की तांकां कृष्ण ते काडता म्हणून अंतु स्थैर्य अंतु श्रील रूप गोस्वामी सांगता आसाची तद्निमित्त नेक्स्ट येता आस प्रिडॉमिनेटिंग म्हळ्यार तेज हे कृष्णान हे तेज ताण सांगिल्लें आस प्रभु ते स्लाइड घालना हांवें सॉरी या 10th स्कंद अंतु सांगिल्लें आसा 10th स्कंद 43 ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತೂ ಹಂಗ ಕೃಷ್ಣ ಕೆದನ ಕಂಸಾಲೆ ಅರೀನಾ ಅಂತು ಬ್ರೆಸ್ಲಿಂಗ್ ಅರೀನಾ ಅಂತ ಎತ್ತಾಸ್ತಾನ್ಕಿ ಕೆದನ್ ಕೋಯ್ಲಪಿಡ ಮಾನ್ಗೆವನು ಮುಷ್ಟಿಕಾನಿ ಚಾಣೂರಾಕ ಮಲ್ಲ ಯುದ್ಧಾಕ್ ಎತ್ತಾಸ್ತಕಿ ತೆದನ ಸಂಗೇಲ್ ತಸಲೆ या श्लोक ಅಂತೂ मुष्टिकानी चाणूराक दिसत की कृष्ण येता असताना तो एक थंडर बोल्ट म्हळ्यार एक लाइटनिंग आयल्या म्हणके तांकां दिसता आसकी विंगड रितीरी विंगड जनाक कृष्णाले अनुभव जाता आसकी तेज तागेले कशी म्हळ्यार वृष्णी तांकां वृष्णी जनाक तांगेलेच तागेले ओन प्रिय म्हणून दिसता तेंची गोपाक आनी गोपीक एक कवर्ड बॉय आनी गोपीसांक तो एक कामदेवशी दिसता म्हळ्यार मनमतशी दिसता आनी एक रायाक कोण रायू तो रिलिजियसली रूल्स फॉलो करना की इरिलिजियस रूल्स आसकी तांकां तो एकलो एक हे कसं म्हणटाची डेथ पर्सोनिफिकेशन शी दिसता चास्टायझर शी दिसता तेंची चेडूवांक आनी तांगेले पेरेंट्स म्हळ्यार तेंची मथुरांत आशिल्ले तसले म्हालगड्यांक एक आमगेलेच ओन चाल्लो शी दिसता आसकी कृष्णाल विंगड हे रूप आय मीन तेज विंगड जनाक हे अनुभव जाता म्हणून श्री रूप गोस्वामी अंतु तांगेल प्रिडॉमिनेटिंग
तेज अंतू बरयता आसच श्रील प्रभुपाद हेंच विवरण अंतू दिलेलं आस तानिमित्त भगवंता तेज अशी इतलें आसता की तो wrestling arena अंतू बरें वता आसतना तो meticulously he was a dresser. meticulously ड्रेस म्हळ्यार सूक्ष्म जावन न्हू ताणें खंयचेय अंग वता आसतना ताणें चंद नमुने ड्रेस करून वचचें आशिल्लें प्रत्येकल्याक तो अट्रॅक्ट जावच्याक कित्याक म्हळ्यार कृष्ण तागेले अट्रॅक्शन तागेले रूप गुण सौंदर्य पुरो आसा बट ड्रेसिंग अंत बरें प्रभुपाद बरयता चंतू meticulously he was a meticulous dresser. that is called as the seventh one ललिता तागेले गुण अंग श्रील रूप गोस्वामी सांगताची ललिता म्हळ्यार एक कोणी आमी आमकां बरें तें एक गुण आसा प्रत्येक फावटी आमकां एक चंद दिसता आमकां आमगेले ड्रेस बरें चंद दिसता 50 जणांन होगोळसुका म्हणून आमकां एक हें आसा तें गुण कोणाले दुखून आयिल्लें कृष्णाले दुखून आयिल्लें म्हणून आमकां अर्थ करून घेवं हाजे निमित्त श्रील प्रभुपाद सांगताची केदारनाथची की आमी डेटी ड्रेसिंग करता आसतना आमी भगवंताक मस्त चांग नमुन्याचे ड्रेस करता म्हणून श्रील प्रभुपाद तांगेले शिष्याक सांगताची कित्याक म्हळ्यार इट अट्रॅक्ट्स द कोण देवस्थाना येता की तांकां भगवंता कडेन अट्रॅक्शन एक जाता आनी भगवंताले अनलिमिटेड मर्सी तागेले ब्युटिफूल फॉर्म पळोवन तांकां तांगेले वयरी कृष्णाले वयरी अट्रॅक्शन जाता म्हणून श्रील प्रभुपाद सांगताचे सो वी हॅव टू बी ड्रेस व्हेरी वेल म्हणून श्रील प्रभुपाद सांगताचे त्या निमित्त कृष्ण ताणें तें wrestling एरिया वता आसतना तो अरिस्टासुर बरें मारता आसतना हांगा श्री रूप गोस्वामी सांगताची अरिस्टासुर मारता आसतना तागेले बेल्ट म्हळ्यार आमी सांगताची दाबी म्हणून सांगताची चडाव जावन पोट्टा घालेले दाबी दो अशा पुरो सो बेल्ट चंद करून डेकोरेट करून कृष्ण गेलेले कोणा मारतना अरिस्टासुर तेन्ना खुशेन गेलेले प्लीजिंग जावन प्लीजिंग मूडार जावन वचून डेकोरेटिव्ह हाजेर मेटिक्युलस ड्रेसर जावन ललिता जावन कृष्ण थंय गेलेलो म्हणून श्री रूप गोस्वामी विवरण दिलेलें आसा आनी तो लास्ट येता आसा मॅग्नानिमस पर्सनॅलिटी औदार्यम प्रभुजी हें शेअर करीत प्रभू लास्ट वन मुरलीधर प्रभु ओके थैंक यू द लास्ट स्लाइड सॉरी ह्या मी सांगितलं प्रभू प्रिव्हियस वन आमगेले राधा भैरवनेश्वर आणि कृष्ण बलरामाले कल्चर ड्रेसिंग यू कैन सी इवन द कृष्णा इज सो कसले कितले चंद दिसता की प्रत्येक कोण काल्यानी हाजर हांगा भैरवनाथ बलराम देशांतू इतले जन येवन भगवंताले दर्शन घेताना प्रत्येक सांगताचे इतलं सौंदर्य आमकां खंय विंगड देवस्थाना आनी पळोवच्या मेळना म्हणून बट इट विल अट्रॅक्ट देम टू द supreme personality of Godhead. So when we dress up to the supreme deity also we have to dress up in a such a way it attracts the heart of the everyone. So tangel cleans that tangel heart वर purification जाता म्हणून श्री प्रभुपाद सांगताची so last गुण हांगा सांगताची की magnanimous personality औदार्यम हांगा भगवंताले एक गुण औदार्य पळोवता कसं म्हळ्यार तो इतले तो सुप्रीम पर्सनालिटी जावन आसल्यारीची तो कसं जाता आस म्हळ्यार ध्रुव महाराजाले काणीन तूं आमकां गोत आसा ध्रुव आनी अंबरीश महाराजाले सॉरी दुर्वासा मुनी आनी अंबरीश महाराजाले काणीन तूं आमकां गोत आसा दुर्वासा मुनी अंबरीश महाराजाक येवन एकादशी दिवस सॉरी द्वादशी दिवस येता आसता द्वादशी दिवस येवन ताणें पारायण टायमार येवन येता आसता तेदना दुर्वासा मुनीक सांगता अंबरीश महाराज तुमी वचून न्हावन येयाची हांव रेडी करता तुमगेले प्रसादा कितें भोजनाक व्यवस्था करता म्हणून सांगता कोण अंबरीश महाराज तेदना दुर्वासा मुनी येवच्याक मस्त वेळ जाल्लेलो तेन्ना अंबरीश महाराजाले तांगेले मंत्री सांगताच की खाली एक ड्रॉप ऑफ उदक पिल्यार तुमकां पारायण केलेले बरें म्हणके जायना आनी तुमी उपास सोडल्या म्हणके बरें जायना उपास धरल्या म्हणके जायना उपास सोडल्या म्हणके बरें जायना म्हणून सांगताची
त्यादन कसं जाता म्हळ्यार ना अंबरीश महाराज एक ड्रॉप चरणामृत पिताची. चरणामृत पिताना दुर्वासा मुनी येवन सांगताच की त्यादना तूं म्हाका केवचे ते वेट कर न्ही म्हणून सांगून एक राक्षसाक पेटयताच. राक्षसा पेटोवन येवन ताका मारू पडयताना कृष्णाले सुदर्शन चक्र येवन ताका दुर्वासा मुनीक धांवणोवन घेवन वता. तांणी ब्रह्मलोकाक वताची, शिवलोकाक वताची दुर्वासा मुनी कोणाकची तांकां सेव करू जायना. बट कडे एट लास्ट नारायणाला वताना सांगता कृष्ण कसं म्हळ्यार श्री भगवान वाच हम भक्त पराधीनो हम भक्ताले पराधीनो म्हणून सांगताची. हम ही असस्वतंत्र स्वतंत्र ना असस्वतंत्र म्हणून सांगताची. इव द्विज आ द्विजाले म्हळ्यार हांवें भक्ताले हांव एक आम्ही भक्ताले पराधीन म्हणून सांगता. साधुबीर ग्रस्त हृदयो भक्तीर भक्त जनप्रिया म्हणून सांगितलं या श्लोकांत. कित्याक म्हळ्यार भगवंतालेची भक्ताले आम्ही केदना एक तांकां कसं एक वायट करू पडलेले कृष्ण ते सयसून घेना. तेची तो खंयचे नॉन डिवोटी असल्यारेची तागेले ताका चैतन्य महाप्रभूले अंतू लिलेंत आम्ही पळवत जगाय आणि मदायक केदना तेची चैतन्य महाप्रभू आणि नित्यानंद महाप्रभूक जगाय आणि मदाय मारताची. दलतिकेची कृष्ण वचन तेमय सुदर्शन चक्र सोडवताना तेदना नित्यानंद महाप्रभू सांगता हांकां तुम्ही आयिल्ले काम कसं म्हळ्यार तांकां मारचे न्ही, तांकां उद्धार करचे म्हणून औदार्यम मॅग्नानिमस पर्सनॅलिटी. तेदना चैतन्य महाप्रभू तांकां सांगता की तुम्ही गुरुले शरण घेवका म्हणून जगय आनी मदया सांगताची. ताद निमित्त हांगा कृष्ण सांगतास तू कोणाले वचून अनपास अंबरीश महाराजाकले तू शरण घेतल्यार तुका हातून मुक्ती म्हणून सांगितलं. तेन्ना दुर्वासा मुनी अनपास वचून घेवन अंबरीश महाराजाल पाय दवरवताची. तेदना पाय दवरवताना अंबरीश महाराजाल इतलं हंबलनेस की तुम्ही ऋषी जावन अशें करून नजा म्हणून सांगताची. त्या निमित्त आमकां अर्थ कोण घेवता कृष्णाक इतलं शक्ती असल्यारेची ही विल शो द मॅग्नानिमस पर्सनॅलिटी, मॅग्नानिमस थिंग इन कॅरेक्टर इन हिम, औदार्य ताणेची हे सॉल्व करेत. बट ही विल ट्राय टू गिव इट टू हिज डिवोटी. अंतू अंबरीश महाराज अशा परो दवो नित्यानंद महाप्रभू अशा परो. बट कृष्णाले हे क्वालिटी आमगेले इतले कसं म्हणत की प्रत्येक गुण प्रत्येकल्या लागी आसच्या परो. बट हे कोण उत्तम अधिकारी असा की तांगेलांतू भगवंताले हे क्वालिटी मस्त आसा. कित्याक म्हळ्यार कृष्णाले 64 क्वालिटी आसा पळय हे 100% आसकी पूरा नमने परिपूर्ण जावन घेन आसकी. बट हे विंगड क्वालिटीज पुरा थोडे मटाक हे जीवात्मा वरेवंत आसची. दॅट मीन्स ऑलमोस्ट 50% वी हॅव अ क्वालिटी ऑफ कृष्णास जीवात्मा वैरी. तेची शिवाल्यागी 54 क्वालिटीज आसची. 64 क्वालिटीज कृष्णाले फुल 100% आस म्हणून श्री रूप गोस्वामी अंत सांगता आसची. सो इतलं 8 क्वालिटी भगवंताले श्री रूप गोस्वामीन हे श्लोकांत विवरण दिलेले श्री आमगेले प्रभुपादान अंतू 8 क्वालिटी इंग्लिशान ट्रान्सलेट करून घेवन आमकां सांगलें आसा. फर्स्ट हांव जस्ट एक रिपीट करता आसा. डेकोरेटेड म्हळ्यार शोभा, शोभा म्हळ्यार डेकोरेटेड म्हणून सांगिल्लें आसा. आनी विलास म्हळ्यार एन्जॉयिंग, आनी माधुर्य म्हळ्यार प्लीजिंग, आनी मांगल्य म्हळ्यार डिपेंडेबल, आनी तशी स्थैर्य म्हळ्यार स्टडी, आनी तेज म्हळ्यार प्रिडॉमिनेटिंग, आनी ललित म्हळ्यार मेटिक्युलस ड्रेसर, आनी औदार्यम म्हळ्यार मॅग्नानिमस पर्सनॅलिटी म्हणून हे 8 फर्दर ट्रेट्स ऑफ
लॉर्ड श्री कृष्णा म्हणून श्रील प्रभुपादान 24th अध्यायांतू बरयलास. सो आम्ही ह्या क्वालिटी आमगेले कृष्णान सांगेलस की जन्म कर्मच मे दिव्यम एवं यो वेती तत्वतः. कोण अर्थ कोण घेवचे पळयता की तांकां मस्त आमगेले कशी आचार्यान बरयले तात्पर्य वेर वाचून ऐकून घेवन आम्ही अर्थ कोण घेवचे पळयता की तेदना आमकां एवं यो वेती तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना म्हणून सांगितलं असं. कोण हे जन्म सोडल्यानंतर देह सोडल्यानंतर अनपास हे भौतिक लोकांतो येवचे जायना. हे गुण लक्षण भगवंताले सांगेल असं. गुण रूप नाम आणि गुण रूप नाम आणि सगळे कीर्ती ह्या अर्थ कोण घेतल्यार आम्ही भगवंताले शरण घेऊन आणि गुरुल शरण घेऊन घेतल्यार आमकां आध्यात्मिक उन्नती जावचे साध्य म्हणून आमचो अर्थ कोण घेता म्हणून आयचे सांगून घेवन मी गेले हे क्लास एंड करता. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. थँक्यू प्रभू. हरे हरे हरी हरी बोल प्रभू. हरे कृष्णा. अति सुंदर जावन तुम्ही कितले 8 की 9 क्वालिटीज कित बरयल्ले आसा रूप गोस्वामीन. अति सुंदर जावन प्रत्येक हाका एक एक स्टोरी बाणासुराल उरतले, ध्रुव महाराज उरतले, राधा राणीले, प्रत्येक एक क्वालिटी की एक स्टोरी. लास्ट तक आमगेले अमरीश महाराज स्टोरी अति सुंदर जावन सांगले प्रभुजी. इट वॉज रियली नेक्टेरियन. कोणाक तरी प्रश्न आसवे? हरे हरे कृष्णा. कोणाक प्रश्न असल्यार अनम्यूट करना विचारिता, नाजाल्यार चॅट बॉक्सर बी घालिता. सुमार इतले हे आयला प्रभुजी तुमका एक्सलेंट सेशन म्हणा. हरे कृष्णा. कोणाक कसले प्रश्न असल्यार विचारिता. Sorry, actually I have not prepared well. I have totally depend on the slide makka like slide makka है मिळना त्या निमित्त. Sorry. नाजाल्यार बरे एक्सप्लेन केले प्रभुजी. थँक्यू सो मच. खंयचे कोणाकी खंयचे प्रश्न म्हळ्यार एक सेकंड. थँक्यू व्हेरी मच फॉर दिस वंडरफुल ग्लोरिफिकेशन एक्सलेंट सेशन. खंयचे ना बोल. कोणाकी खंयचे प्रश्न ना जाल्यार थोडे अनाउन्समेंट्स आसता येवचे. सो हे नेक्टर ऑफ डिवोशन चे सिरीज चलते आसा एवरी मंडे, वेनसडे आणि फ्रायडे. आणि तशीच हे वारांत मात्र फाल्या एक नेक्टर ऑफ डिवोशनाचे चॅप्टर 25 आसा 8:30. प्लीज जॉइन जाया इंडियन स्टँडर्ड टाइम. आणि तशीच नेक्स्ट चुडी पूजा 12 ऑगस्टाक फ्रायडे इंडियन टाइम 10 घंट्याक दवरले आसा. ताकाय ओट्टू माताजी लोकांना पार्टिसिपेट करका म्हणून रिक्वेस्ट. आणि तशीच बलराम पौर्णिमा म्हळ्यार ते दिवस फ्रायडे दिवस इवनिंगाक एक बलराम पौर्णिमाचे इवनिंग सेशन दवरले आसा. ताकाय सगळ्यांनी जॉइन जावंक म्हणून टायमिंग बरयल्लो आहा तो मोस्टली 8:30 उरतले इंडियन टाइम. तशीच 13th हे आमगेले कितें आमी पास्ट टाइम कृष्णाले डेमन्स इन वृंदावन कशी कृष्णान हातूंत हे पर्टिक्युलर डेमनाक बलरामान मारले. ताजे बलरामान मारले डेमना बद्दल आसा ऑन 13th ऑगस्ट सॅटर्डे 7:30 इंडियन टाइम. प्लीज जॉइन जावका. आणि तशी जन्माष्टमी सेलिब्रेशनांत डान्स ड्रामा ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು इतले प्रोग्राम दवरले आसा 27th ताजे टाइम अनाउन्स करतले. हे सॅटर्डे आसा. सगळ्यांनी येवचे सिरीज प्रोग्राम भागवत पुराण कोंकणी प्रोग्रामान जॉइन जावका म्हणा मुरलीचरण प्रभूचे ऑन बिहाफ सगळ्यांक हांव रिक्वेस्ट करते आसा. आणि तशीच नेक्स्ट सेशन फाल्यां आसा. फाल्यां ओट्टू लोकांक जॉइन जावका म्हणून रिक्वेस्ट. सो आनी कसले अनाउन्समेंट जावं कोणाल कसले आसल्यार सांगिता, नाजाल्यार आमी हे प्रोग्राम नरसिंह. हरे कृष्ण. बलराम टिकर प्रभूजी तुम्ही हांगेले नरसिंह देवाले सांगतले नरसिंह प्रणाम.
प्रभुजी मगेल एक रियलायझेशन सांगता from today's class. I will totally depend on PPT, PowerPoint presentation. So we should learn to depend on Krishna म्हणून अर्थ करत very nice realization. ఏదైనా మెటీరియల్ వెరీ డిపెండ్ అవచ్చనజ్జ మొळ्गेनो ಅಂತ ಅಮ್ಮೆ अर्थ कोण so this is one my realization in today's class, Prabhu. कितले सृष्टी कृष्णान भौतिक जगतान केला सगळे टेम्पररी प्रभू करेक्ट टेम्पररी वॅल्युएबल केन्नाय हात देऊ शकता so we should always depend and like no completely depend on Lord. That is very true, Prabhuji. This is very true. Thank you so much, Prabhuji. नरसिंह सांगताल प्रभुजी तुम्ही नरसिंह प्रणाम मंत्र. ठीक है प्रभु. बोलो भक्त विघ्न विनाश नरसिंह देव भगवान की जय. भक्त प्रहलाद महाराज की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाददायिने हिरण्यकशिपूर्वशः शीलटङ्कालकालाये इदो नरसिंहा परदो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहि नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहा मणिं शरणं प्रपदे तव कर कमल वरेणका अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय प्रहलाद महाराज जय प्रभुपादा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा. बोलो भक्त विघ्न विनाश नरसिंहदेव भगवान की जय. जय भक्त प्रहलाद महाराज की जय. श्रील प्रभुपाद की जय.